केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी राजकीय हेर विशयांचेर आमकां सदांच मार्गदर्शन केलां। हे खातीरूच आपूण मायकल लोबोक घेवन काल तांची भेट घेतिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। दुसरे वटेन पणजेंतली डिफेन्साची जागा गोंयाक दिवपा विशीं केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे कडेन उलोवप केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। मंत्री गोविंद गावडेक मंत्रीपदावेल्यान काडून उडयलो उपरांत आतां मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चांक नेट आयला। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताची दिल्ली वारी हाचोच भाग आशिल्ली। दिल्ली दौऱ्यान मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आनी राजनाथ सिंग हांची भेट घेतिल्ली। हे भेटींत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली। पणजेंतली डिफेन्साची जागा गोंयाक दिवपा विशीं केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे कडेन उलोवप केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। पण मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या विशयाचेर विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्र्यान कांयच जाप दिली ना। मंत्रिमंडळ फेरबदल हो मुख्यमंत्र्याचो विशय आपल्याक मेळ म्हटलें म्हण आपूण वचून मेळ्ळो अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता। 2027 विधानसभा वेंचणूक आपूण पेडण्याच्यानूच लढयतलो। बाबू आजगांवकारान परतून एक फावट सांगलें। ह्यान पयलीं आपणें सांगिल्ल्या आनी आतांय बीन परतून सांगतात तीच तळमळ आनी तोच आवाज उठोवन आपूण पेडण्याच्यानूच वेंचणूक लढयतलो म्हूण बाबू आजगांवकारान परतून एक फावट स्पश्ट केलां। तशेंच पेडण्याचे आमदार प्रवीण आल्लेकर हांचेरूय तांच्यांनी गांजा विकिल्ल्याचो गंभीर आरोप केला। दर एकल्याक आपल्या जिणेंत दोतोराची गरज ही केन्ना तरी लागताच, पूण निस्वार्थीपणान आनी पयशांचें तोंड पळयनासतना सेवा ओंपपी दोतोर आमकां खूब कमी प्रमाणात पळोवपाक मेळटा। तातूंतलेच एक म्हळ्यार मडगांव कुंकळ्ळेचे दोतोर प्रकाश नायक कुराडे। पिरायेच्या 86व्या वर्सा लेगीत वेळ काळ पळयनासतना दोतोर कुराडे आपल्या दुयेंत्यांचेर उपचार करता। कोविड महामारी वेळार दर एकलो आपलो जीव सांबाळटालो, पूण दोतोर प्रकाश कुराडे आपूण स्वता दुयेंत्यांच्या घरा वचून तपासताले। पयशे म्हणल्यार सगळेंच न्हय, लोकांचो मोग आनी म्हज्या वयलो तांचो विश्वास हेच म्हाका लोकांक बरी सेवा दिवपाक आनीक उर्बा दिता म्हूण दोतोर प्रकाश नायक कुराडे सांगता। खंयचोय दोतोर दुयेंत्यांक तपासले उपरांत आपली फी घेता, पूण मडगांव कुंकळ्ळेचे हे दोतोर प्रकाश नायक कुराडे गरजेवंतांक एक आदार म्हूण दुयेंत्यांक उपचारा खातीर खंय आपूण स्वता पयशे दिता अशें कुंकळ्ळेचे थळावे सांगतात। तांची ही सेवा पळयत जाल्यार दोतोरकीच्या प्रेशांत हें एक बरें उदाहरण अशें म्हणल्यार अतिताय जावची ना। गोंयभर पावसाच्या सावराक लागून लोकजीण विस्कळीत। हळदणेच्या पाडवेळ खोळजुवे वाठारांत घराचेर माड कोसळून भाव भयण जखमी जाली। मात ह्या घडणुकेन घराचें बरेंच लुकसाण जालां। तशेंच 70 वाठारांत झाडांची पडझड सुरूच आसा। सध्या गोंयांत कांय वाठारांनी पावसान विसप घेतिल्लो आसलो तरी कांय कडेन अजूनय उटंगराचो पावस पडटा, जाका लागून लोकजीण पुरायन विस्कळीत जाल्ली आसा। हळदणेच्या पडवाळ खोळजुवे वाठारांत घराचेर माड कोसळिल्ल्यान भाव आनी भयणीक दुखापत जाली। ह्या घडणुकेन तांच्या घराचें बरेंच लुकसाण जालां। उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटाच ताणें घडणूक सुवातेर येवन मजत कार्याक सुरवात केली। मजगतीं 70 वादळी वाऱ्यात सयत पडिल्ल्या पावसान धावे, सातोडे, होंडा, नानेली, रेडीघाट वाठारांत झाडांची पडझड जाली। ह्या घडणुकांनी वीज काम्याचे तशेंच लोकांच्या घरांचें बरेंच लुकसाण जालां। उजो पालोवपी दळा वतीन दरेका वाठारांत मजत कार्य सुरू आसा। अन्न आनी वखदां प्रशासनान बस्तोडे आनी काणका वाठारांत रस्त्याक कुशीक आशिल्ल्या चिकन सेंटराचेर धाड घातली। कायदेशीर परवाने आनी नितळसाण नाशिल्ल्यान प्रशासनान वट्ट 7 आस्थापनां बंद केली। ते भायर म्हापशा यार्डान कारवाय करून फळां आनी नुस्त्याचे नमुने वेल्यात। तशेंच नेम पाळूंक नाशिल्ल्यान दिवचलच्या एका मिठाई आस्थापनाक 25,000चो दंड घातला। अशा तरेची कारवाय हेर वाठारांत करतले अशें अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलां।
एग्रीकल्चर टेनन्सी कसेल त्याची जमीन हो कायदो पयलीं मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान हाडिल्लो, पूण मुणकाराक आदार करपा खातीर हो कायदो केल्लो. मात लोटलेची कोमोदाद नीज गोंयकार शेतकारांक काडून भलत्यांकूच टेनंट करूंक सोदता अशें विजयाचें म्हणणें. लोटलेच्या शेतकारांक कोमोदादीन टेनंट करूंक नात. हे समस्ये विशीं शेतकारांनी आमदार विजय सरदेसायची भेट घेतली. हे विशीं आपूण महसूल मंत्र्याक पत्र बरयतलो आनी विधानसभेन विशय मांडटलो अशें आश्वासन विजयान दिलां. नेसाय आनी साजोजे दी आर्यल वाठारांतली उदका स्रोतां आतां प्रदुशीत जावपाक लागल्यात. हाचें कारण शेतांतले बुरशें उदक आनी स्क्रॅप यार्डांतले रसायनाचें उदक न्हंयेंत सोडिल्ल्यान ही समस्या उप्रासल्या अशी खंत समाज वावुरपी फ्रेडीट आवाजून उक्तायल्या. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्लोधिकारी तशेंच थळाव्या आमदारान हाची दखल घेवन बेगोबेग पावलां उबारची अशी मागणी आवाजून केली. मंगळारा राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे. हे निमतान दोतोर अविनाश कामत दाकणकर हांणी आपले कांय अणभव व्यक्त केल्यात. दोतोर अविनाश कामत दाकणकर 1966 वर्सा दोतोर जाले. उपरांत ताणें शिरदोणे आपल्या मामाच्या गांवांत प्रॅक्टीस सुरू केली. त्या वेळार गांवांनी बाळंतपण कशें जातालें हें ताणें सांगलें. फाटली कितलींशीं वर्सां लोकांक बरी भलायकी सेवा दिवपी बेतमोड्डी कुडचडेचो दोतोर रवींद्र नाडकर्णी पिरायेच्या 70व्या वर्सा तशेंच आपली भलायकी बरी नासतना लेगीत ते लोकांक बरी सेवा दिता. जो मेरेन आपलो जीव आसा तो मेरेन लोकांक बरी भलायकी सेवा दिवप चालूच दवरतलो अशें दोतोर नाडकर्णी सांगता. दोतोर हो सगळ्यां खातीर देव माणूस आसता असोच बेतमोड्डी कुडचडेचो देव माणूस दोतोर रवींद्र नाडकर्णी. पिरायेच्या 60व्या वर्सा तो सेवेंतल्यान निवृत्त जालो. कांय वर्सां फाटीं रस्तो अपघातान ताका गंभीर दुखापत लेगीत जाल्ली. तरी लेगीत पिरायेच्या 70व्या वर्सा लेगीत आजून दोतोर नाडकर्णी लोकांक बरी भलायकी सेवा दिता. आपलो जीव आसा मेरेन लोकांक बरी सेवा दितलो अशें दोतोर नाडकर्णी सांगता. काणकोण खोतीगांव पंचायत वाठारांतलो कुस्के धबधबो लोकां खातीर आकर्शण थारला. ह्या धबधब्या कुशीक आशिल्ल्या कुस्के गांवावेल्या ह्या धबधब्याक कुस्के अशें नांव पडलां. ह्या धबधब्यार वतलो जाल्यार पांचवेचार खोतीगांव वन्यजीव अभयारण्यांतल्यान 700 मीटर चलत वयचें पडटा. पांचवेचार सैम पळयत धबधब्या मेरेन चलत वचप हो वेगळोच अणभव. गोंयकारां सयत गोंया भायले पर्यटक ह्या धबधब्याचेर मोठ्या संख्येन येतात. धबधब्याच्या आवारांत कोयर जावचो न्हय हाचे खातीर रान खात्यान जतनाय घेतल्या.
पांडुरंग मडकयकाराच्या प्रकरणात एसीबीन अजूनय एफआयआर नोंद करूंक ना। उलट तांणी ही केस रद्द करपा खातीर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या। हे याचिकेचेर मंगळारा सुनावणी जाली। कोर्टान एसीबी आनी काशीनाथाची बाजू आयकून घेतली। हे विशींची फुडली सुनावणी 8 जुलयाक जातली। खांडेपार पुलाचेर धोकादायक बायक स्टंट करपी 2 जाणांचेर येरादारी पुलिशेन कारवाय केल्या। गोमंतक टीव्हीन हे विशीं वृत्त टीव्हीचेर प्रसारीत केले। ते उपरांत पुलिशेन कारवाय केली। उसगांवच्या साईनाथ परब आनी खांडेपारच्या प्रणय नायकाक पुलिशेन तालाव दिला। बुधवारा दोगांकूय न्यायालयांत हाजीर रावपाचे आदेश दिल्यात। अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालनालयान मार्च ते जून या म्हयन्यात फॉर्मेलिन खातीर 2 लाख नुस्त्यांच्या नमुन्यांची तपासणी केली। सगळे अहवाल नेगेटिव्ह आयिल्ल्या गोंयकारांक फॉर्मेलिन मुक्त आनी दर्जेदार नुस्त्याची पुरवण जाता अशें अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ट्वीट करून सांगलां। गोंयांत फॉर्मेलिनाच्या नुस्त्याची पुरवण जाल्ल्याचो आरोप अदीं-मदीं जायत आसता। ह्या आरोपांचे फाटभुंयेर ताणें ही म्हायती दिली। 7 वर्सां आदीं नुस्त्यामदीं फॉर्मेलिन सांपडिल्ल्यान राज्यांत बोवाळ निर्माण जाल्लो। 2019 उपरांत क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडियाच्या म्हणल्यार QCIच्या सहकार्यान पोळे, वन आनी पत्रादेवी हांगच्या चॅक नाक्यार तशेंच मडगांव नुस्तें मार्केटात नुस्त्यांची तपासणी जाता। 2019 उपरांत पोळे हांगा 33,805 नमुने, पत्रादेवी हांगा 33,989 नमुने जाल्यार मडगांवां नुस्तें मार्केटांत 1,32,717 नमुन्यांची तपासणी जाल्या। बायल आनी भुरग्यांच्या तस्करी प्रकरणात पिंकू रॉय ह्या मूळ आसामाच्या नागरिकाक पोरणे गोंय पुलिशेन अटक केली। ताचे जाले अशें पिंकू रॉय ह्या दादल्याचेर पश्चिम बंगालांतल्या कॅलिपॉंग बायल पुलिशेन बायल आनी भुरग्याचे तस्करीची एफआयआर नोंद आसा। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार आपली बायल आनी भुरग्याची तस्करी करपाचो यत्न दुबावीत पिंकू रॉय हाणें केल्लो। हे विशीं ताचे बायलेनूच पिंकू आड 2024 वर्सा कालिपिंग पुलीस स्टेशनांत कागाळ केल्ली। तेन्नाच्यान पिंकू फरार आशिल्लो। पिंकू गोंयांत आशिल्ल्याची म्हायती कलिपॉंग पुलिशेच्या हातांक लागिल्ली। हे म्हायतीच्या आदाराचेर कलिपॉंग बायल पुलीस स्टेशनाचे अधिकारी आपले टिमी सयत गोंयांत आयिल्ले। पिंकू पोरण्या गोंयांत राबितो करून आशिल्लो। कलिपॉंग बायल पुलीस स्टेशनाच्यो पुलीस उपनिरीक्षक शांती लामा हाणें पोरणे गोंय पुलिशे विशीं कल्पना दिल्ली। दोनूय पुलीस पंगड पिंकूचे पाळत दवरून आशिल्ली। निमणो 29 जूनाक पिंकूक धरलो। उपरांत ताका मेळशेच्या प्रथम सत्र न्यायालयान हजर करून 7 दिसांचो ट्रान्झिट रिमांड मेळयलो। आयज कलिपॉंग बायल पुलीस स्टेशनाचे अधिकारी ताका पश्चिम बंगालाक घेवन गेल्यात। सभापती रमेश तवडकार हांणी सरकारी अधिकारी आनी कार्यकर्त्यां सयत कोल्हापुरांत महालक्ष्मी देवीचें दर्शन घेतलें। गोंयांत शांतताय आनी समृद्धी मेळची म्हूण प्रार्थना केली।
CSR उपक्रमाखाला वेदांता फाउंडेशना वतीन मयेच्या श्री महामाया विद्यालयात संगणक प्रयोगशाळा सुरू केल्या। मंगळारा एके कार्यावळीत आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या प्रकल्पाचे उक्तावण केले। मंगळारा विद्यालयात आयोजित केल्ल्या एका सुवाळ्यात संगणक प्रयोगशाळेचे उक्तावण केले। ह्या सुवाळ्याक वेदांताचे उपमुखेल कार्यकारी अधिकारी धीरज कुमार जगदीश, व्यवस्थापक संतोष मांद्रेकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। वेदांता फाउंडेशना वतीन महामाया विद्यालयाक 10 संगणक आनी हेर साहित्याची व्यवस्था केल्या। रोरो फेरी सेवे खातीर पर्यटकां कडल्यान 300 रुपया घेवप कठीण जातले। रोरो फेरींतल्यान प्रवाशां कडल्यान शुल्क घेवपाचें ना म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें मत। ते खातीर रोरो फेरींतल्यान प्रवाशां कडल्यान शुल्क घेवपाचें काय ना हो निर्णय मुख्यमंत्री घेतले म्हूण न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायची म्हायती। रोरो फेरयेंतल्यान प्रवास करतना पर्यटकांच्या गाडयांत 300 शुल्क आसतलें म्हूण न्हंय येरादारी खात्याच्या संचालकान म्हायती दिल्ली। ही रोरो सेवा पर्यटकांच्या बोल्सांक कात्री लावपी थारतली अशें दिसता। हे विशीं जेन्ना न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायक विचारल्यार तांणी सांगलें, रोरो फेरी सेवे खातीर पर्यटकां कडल्यान 300 रुपया घेवप हो एक कठीण निर्णय आसूं शकता। रोरो फेरींतल्यान प्रवाशां कडल्यान शुल्क घेवपाचें ना म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें मत। ते खातीर रोरो फेरींतल्यान प्रवास करतना प्रवाशां कडल्यान शुल्क घेवप वा ना हो निर्णय मुख्यमंत्री घेतलो म्हूण ताणें सांगलें। तुवालूच्या 1/3 लोकां परस चड लोकांनी संवसारांतल्या पयल्या क्लायमेट विजा खातीर अर्ज केला, जाका लागून तांकां ऑस्ट्रेलियांत कायमचे रावपाक मेळटले। विजा खातीर अर्ज करपाची प्रक्रिया 16 जून सावन सुरू जाली, पूण दर वर्सा फकत 280 जाणांक लॉटरी वरवीं हो विजा दितले। तुवालू हे अमेरिकेच्या हवाई शार आनी ऑस्ट्रेलियेच्या मजगतीं दक्षिण प्रशांत महासागरांत आशिल्लो एक ल्हान जुंव्या वयलो देश आसा। हो दर्यादेगार सावन फकत 100 मीटर उंचायेचेर आसा। हवामानांतल्या बदलाक लागून दर्याची पातळी वाडिल्ल्यान देशाक बुडपाचो धोको आसा। संयुक्त राष्ट्रांच्या उदरगत कार्यावळीच्या अहवाला प्रमाण 2050 मेरेन तुवालूचो अर्दो वाठार दर्यान बुडटलो। हाका लागून चडशा लोकांक देश सोडपाची इत्सा आसा। आतां मेरेन 1124 जाणांनी अर्ज केला, तातूंत तांच्या कुटुंबांतल्या वांगड्या सयत 4052 जाणांचो आस्पाव आसा। फ्रेंच अन्न सुरक्षा एजन्सी हे संस्थेन केल्ल्या ह्या अभ्यासान शास्त्रज्ञांनी एक धक्को दिवपी निश्कर्श काढलो। तांकां थंड पेयां, लिंबू सरबत, बियर ह्या पेयांच्या कवचेंच्या बाटल्यांनी दर लिटराक सरासरी 100 मायक्रोप्लास्टीक कण मेळ्ळे। प्लास्टिकाच्या बाटल्यांनी वा धातूच्या डब्यांनी मेळपी कणां परस हो आंकडो सुमार 50 पटींनी चड आशिल्लो। शास्त्रज्ञांच्या मतान ह्या प्रदुशणाचें मुखेल कारण बाटलेचें धातूचें झाकण आसूं येता। बाटली उगडटना वा बंद करतना झाकणाचे रंगाचे खूब बारीक कण पेयान मिक्स जावपाची शक्यताय आसता। खास करून बियरीच्या बाटल्यांनी हे प्रमाण चड आशिल्ल्याचें दिसून आयलें। हाचे उरफाटे उदकांत आनी सोडान मायक्रोप्लास्टिकूच प्रमाण खूब उणें आसा। विशेष गजाल म्हळ्यार क्रॉक स्टॉपर आशिल्ल्या वायनाच्या बाटल्यांनी उण्या प्रमाणात दुशीतताय मेळ्ळी। हे प्रदूषण कित्याक जाता हें अजून पुरायपणान स्पश्ट जावंक ना। भूनोंदणी खात्यान वेगवेगळ्या 40 पदां खातीर भरती जातली। तातूंतली 20 पदां फील्ड सर्वेयर आनी 20 पदां MTS पदां खातीर आसा। सगळीं पदां NAK-SHA प्रकल्पा खाला फकत 4 म्हयन्यांच्या कंत्राटी तत्वाचेर भरतले। सगळ्या पदां खातीर मुलाखती 15 जुलयाक सकाळी 10:30 वरांचेर पणजेच्या खात्याच्या मुखेल कार्यालयांत जातल्यो। फील्ड सर्वेयर पदाचेर म्हयन्याक 32,000 पगार दितले। हे खातीर SSC वा समतुल्य अभ्यासक्रम पुराय केल्लो आसप गरजेचें। हातूंत गणित हो विशय घेतिल्लो आसपाकूच जाय वा सिव्हिल इंजिनियरिंगांत डिप्लोमा आसप गरजेचें। तशेंच हातूंत सर्वेक्षण हो विशय घेतिल्लो आसपाक जाय। उमेदवाराक GNSS उपकरणां वापरपाचो अणभव आसपाक जाय। तशेंच ताजे कडेन 15 वर्सांचो राबितो प्रमाणपत्र आनी कोंकणी भाशेचें गिन्यान आसपाक जाय। ATS पदा खातीर 10वी वा समतुल्य शिक्षण पुराय केल्लें आसप गरजेचें। उमेदवाराक कोंकणी आनी मराठी भाशेचें गिन्यान आसपाक जाय। उमेदवारांनी आपलो अर्ज, फोटो, मूळ कागदपत्रां घेवन 10:30 वरांचेर वचचें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 आनी 3 जुलयाक घानाक भेट दितले। प्रधानमंत्री हांची ही पहिली द्विपक्षीय घाना भेट आसतली। ह्या भेटी वेळार प्रधानमंत्री घानाच्या राष्ट्राध्यक्षा कडेन चर्चा करून घटमूट द्विपक्षीय भागीदारीचो नियाळ घेतले आनी आर्थीक, उर्जा आनी संरक्षण सहकार्य आनी उदरगत सहकार्य भागीदारी वरवीं ती आनीक वाडोवपाचे मार्गाचेर चर्चा करतले। त्रिनिदाद आनी टोबॅगो प्रजासत्ताकाचे प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर हांच्या निमंत्रणा प्रमाण प्रधानमंत्री 3 आनी 4 जुलयाक त्रिनिदाद आनी टोबॅगो अधिकृत भेट दितले। प्रधानमंत्री त्रिनिदाद आनी टोबॅगो संसदेच्या संयुक्त सत्राकूय संबोधीत करपाची शक्यताय आसा। शारीकरणाक लागून आता रानटी जनावरां लोकांच्या घरादारांनी पावल्यात। पट्टेरी वाघ, बिबटे रातच्या वेळार येवन सुण्यांचेर हल्लो करपाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जावपाक लागल्या। असोच एक बिबटो शुक्रार राती देऊळवाडो अडल्या वाठारांत संतोष फळदेसायच्या घरा फाटल्यान दिसून आयलो। ही पुराय घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेरान कैद जाल्ली आसा। ह्या संदर्भाची माहिती राना खात्याक दिना फुडें फाटले 3 राती जाल्यो ते ह्या बिबट्याच्या हालचालींचेर नदर दवरून आसा। मात जो मेरेन लेखी कागाळ येना तो मेरेन बिबट्याक धरपा खातीर सांपळो लावंक शकना अशें राना अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलां। गोंयांत आतां शेतांची परंपरा फाटीं पडत चल्ल्या। शेतां भाटां पडीक पडपाक लागल्यात। अशी परिस्थिती आसतना अजुनूय कांय गोंयकार मात शेतां तिगोवन आसात। असोच फोंडें म्हालांतलो वाडे तळावलीचो शेतकार रघु नायकान शेत रोवपाची परंपरा कायम दवरल्या। हे वाडे तळावलीचे रघु नायकाचे सडावेल्या जमनीर फुलिल्ले 5 शेत। सडो जमीन आसूनय तळ्यांतल्या उदकाचेर हे शेत करतात। रघु नायकान तांच्या पुर्वजांची शेत रोवपाची परंपरा अजून तिगून दवरल्या। पयलीं भशेन आतां परिस्थिती ना, मात आव्हानांचेर मात करीत तो अजून शेत रोयता। आठ दीस जाले तरी चोडण बुडिल्ली फेरी उदकांतल्यान भायर काडपाक सरकाराच्या नव्या येरादारी खात्याक अपेस आयला। ही फेरी बोट काडप खंय अजून 4 दीस लागतले म्हूण खात्याचो संचालक विक्रम सिंग राज भोसलेन सांगले। फाटल्या सोमारा चोडण फेरी धक्क्यार लायिल्ली फेरी बोट उदकांत बुडिल्ली। खात्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या गाळपणाक लागून हे घडिल्ले। सुदैवान फेरयेंत कोणूच नाशिल्ल्यान दुर्घटना टळिल्ली। मात फेरये सयत 3 दुचाक्यो उदकांत गेल्ल्यो। उपरांत नव्या येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान घडणूक थळार वचून पळोवणी केल्ली। हे सगळे जावन आतां 8 दीस जाले, मात ही उदकांत बुडिल्ली फेरी काडपाक सरकाराच्या नव्या येरादारी खात्याक अजून येस आयिल्लें ना। दारगळे एसिड हल्ल्या गंभीर जखमी जाल्लो 17 वर्सां पिरायेचो भुरगो अजूनय व्हेंटिलेटराचेरूच आसा। आतां तो उपचारांक प्रतिसाद दिवपाक लागला। ताचेर प्लास्टीक सर्जरी केल्या अशी माहिती गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलाचे वैजकी अधीक्षक डॉक्टर राजेश पाटील हांणी दिली। डॉक्टर युरी डायस हांच्या मार्गदर्शना खाला दोतोरांचो पंगड तांचेर उपचार करता, तशेंच तांचे भलायकेचेर लक्ष दवरून आसा अशें डॉक्टर राजेश पाटील हांणी म्हणलें। तो शुद्धीचेर जरी आयला तरी तो अजून उलोवपाचे अवस्थेंत ना। ताचे भलायकेन सुदारणा जाल्या उपरांत फुडले उपचार करतले अशी माहिती दोतोरांनी दिली। दारगळी सोमारा सकाळी एका 17 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचेर एसिड हल्लो जाल्लो। पुलिसांनी रोखडोच दुबावीत निलेश गजानन देसाय कळणे दोडामार्ग हाका अटक केल्ली। हे विशीं पुलीस फुडलो तपास करतात।